प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 वोड 14 ते 29 पर्यंत. Mark chapter 9 verses 14 to 29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शिसा चडशे पावले तेन्ना तांचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपूंच एकटवलेली ती आनी दोन शास्त्री तांचे कडेन वाड विवाड कोत्ताले ते तांणी देखले आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन तोटाकलो आनी ताका नमान करूंक धांवून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं विचारलें, तांचे कडेन तुमचो कसलो वाड विवाद जातालो? परतीपालून लोकांतले एकल्यान म्हणलें, गुरुजी, मोनो देंवचार बसलेल्या म्हज्या पुताक तुजे सोरशी हांवें हाडला. तो ताका धरता तितले फावटी ताका धोरणीर शेवटिता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा, दांत करकोरायता आनी थाण जाता आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिशांक सांगलें. पूण तांच्यान नजो जालें. ताणें परतीपालून म्हणलें, भावार्थ नासलेली पिणका तुमी, केन्ना पर्यंत तुमचे बरोबर हांवें आसचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसची? ताका म्हजे सोरशी हाडात. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलो आनी जेजूक देखना फुडें देंवचारान ताका फडफड आयलो आनी तो धोरणीर पडून तोंडांतल्यान फेनो काडीत लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्नासान अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरगेपणारसान, आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यान आनी उदकान उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार अशें सांगताय, भावार्थ दवरता ताका सगलें करूंक जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुकां घडोवन व्हडल्यान म्हणलें, भावार्थ दवरता, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतेल्या लोकांक पळोवन जेजून मेळ्या आत्म्याक अशें म्हणून मेकळायलो, मोन्या बेऱ्या आत्म्या, हांव तुका हुकूम घालतां, ताचे वेलो भायर सोर आनी ह्या फुडें ताचेर यें नाका. बोब मारून आनी बारी ताका फडफडावन तो ताचे वेलो गेलो आनी तो चेडो इतलो मेल्ल्या परी जालो की सोबार जाणांनी म्हणलें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उबो केलो आनी ताच्यान उबो रावंक जालें. तो घरांत भितर सोदतोच ताच्या सिसांनी कुशीन येवन ताचे लागीं विचारलें, आमचे कडेन कित्याक ताका काडूंक जालें ना? ताणें तांकां सांगलें, असली जात मागण्याचे उदेशी भायर सरूंक जाता. प्रितीच्या बाबणीनं आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका देंवचार बसलेल्या एका भुरग्याक बरो करता. आनी बाबणीनं आयज जेन्ना ह्या भुरग्याक बरो करता, ही शिकवण जी आमकां आयज मेळटा ही कसली शिकवण? आमी पळयता की जेन्ना जेजू आपल्या शिसां बरोबर आसलो तेन्ना ताणें तांकां पदवी दिल्ली देंवचार काडपाक. आनी भाव भयणीनो, शिसांनी दोगां वचोन खूब लोकां वयले देंवचार काडले. पूण ह्या वेळार जेन्ना जेजू जुआंव, पेद्रू आनी जाकोबा बरोबर वयर दोंगरार गेल्लो आनी तिचो ताचें रुपांतर जाल्लें, बाकीचे 9 शिश, 3 जाण जेजू बरोबर वयर गेल्ले, बाकीचे 9 जे आसले ते वयर येवंक नासले दोंगराचेर, जेजून तांकां व्हरोंक नासले, ते खाली आसले, ते गांवांनी आसले. आनी थिंचोर एकलो बापूय आपल्या पुताक घेवन येता, ज्या पुताचेर देंवचार बसलेलो आसा. आनी भाव भयणीनो, ह्या शिसांनी देंवचार पयले काडलेले. पूण ह्या वेळार जेन्ना ह्या बापूयन आपल्या पुताक घेवन ह्या शिसां कडेन हाडलेले, तांकां हो देंवचार काडपाक जायनासलो. आनी कित्याक गाय? कित्याक भाव भयणीनो, शिसांनी आपली चोत्राय जें आपल्या दोळ्यांनी दिसता, जें आपल्या कानांनी आयकता, ताजेर तांची चोत्राय दवरलेली. जेन्ना ते देंवचाराक काडून गेले, ज्या भाशेन ताणें पयले भाशेन काडलेले, हाचे पयलीं ताणें देंवचार काडलेले लोकांक वरसून, पूण ह्या वेळार जेन्ना ते काडून गेल्ले, तो देंवचार आतां त्या भुरग्याक सकयल उडयतालो, ताच्या तोंडांतल्यान खूब वस्तू भायर सरताल्यो. आनी भाव भयणीनो, हें सगलें पळोवन आतां शीस घाबरले आनी तांकां आतां देंवचार पळोवंक जायनासलो. म्हणजे जेन्ना ते भावार्थान चलता, तांचे कडेन भावार्थ आसलो, तांच्या भावार्था वरवीं ताणें पयलीं देंवचार काडलेले,
आनी ताणें पळयलेलीं ओजाबां मिलाग्री पडिल्ल्यो लोकांक बरी पिकोवणी दिल्ली. पूण ह्या वेळार तांची चोत्राय ताणें कितें केलें? ताणें ताची चोत्राय आपल्या दोळ्यांचेर दवरली. जें ताच्या दोळ्यांनी दिसता ते पडूंक लागले आनी आतां तांचो भावार्थ कमी जालो आनी ताचो भावार्थी म्हणजे जें ताका दिसता तें ताचे चोत्राय धरून आतां कांयच बरें जायना जालें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू जाकोबाक, पेद्रूक आनी जोआ बरोबर तो आतां रुपांतर जावन सकलाय येता, तो पळयता की लोक थंयसर जमा जाला. अ, अ, ते जेजू पळोवन अजाप जातात आनी जेजू तांकां विचारतात, बाबा कितें कितें तुमी इतलो बाबा कित्याक कोत्तात, कितें जालें? तेन्ना बापूय म्हणटा, पळय हांव तुज्या शिसां कडेन म्हजो पुताक घेवन गेल्लो, तांचो देंवचार काडपाक म्हाका ताका करूंक जाय नासलें. आनी जेजू एकदम रागाबरीत जाता. तो म्हणटा, कितले दीस हांव तुमचे बरोबर रावं? तुमकां आजून समजना हांवें कितली शिकवण दिल्या तुमकां. तुमकां आजून पासून तुमकां कळोंक ना कशे भाशेन काम करूंक जाय तें. कित्याक तुमी तुमच्या दोळ्यांनी दिसता तें, तुमच्या कानांनी आयकता तें, ताजेर चोत्राय कित्याक दवरतात? ह्या संवसारान आमकां चलपाक जें आमच्या दोळ्यांनी दिसता, आमच्या कानांनी आयकता, जें आमकां दिसता तेंच आमी 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 पळयता. पूण खरेपणी आमकां देवाच्या राज्यांतलें कितें फावो जावंक जाय जाल्यार आमी भावार्थान चलूंक जाय. त्या देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरूंक जाय. तर जेजू कितें करता? जेजू म्हणटा त्या भुरग्याक हाड. आनी जेन्ना तो भुरगो जेजू कडेन येता, देवांचार पोत्तून ताका त्रासान उडयतात, पोत्तून ताका सकल्या जमनीचेर उडयता. पूण जेजू ती आपली चोत्राय ताजेर दवरना. तो त्या भुरग्याक ज्या देंवचार ताच्या भुरग्याक त्या भुरग्या भितर हात त्या देंवचाराक तो हुकूम घालता आनी तो देंवचार त्या भुरग्याक फडफडा न्हून तो आतां सोडटा आनी भुरगो सकयल पडटा. आनी लोक म्हणटा तो मेलोलो म्हणून. खरें लोक जो पोत्तून जें तांकां दिसलेलें तें आतां पोत्तून तेंच म्हणटात. ते म्हणटात तो मेलो म्हणून. पूण जेजू कितें करता? जेजू ताका आपलो हात दिता, ताका उबारता आनी आपल्या बापूय कडेन दिता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवोर्तमाचे आमी नियाळ कोत्ता, वय आमी जेन्ना ह्या संवसारान आमी मागणें कोत्ता, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, सगळे कडेन भावार्था. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला तेन्ना देवान आमकां आपलो भावार्थ दिला. पूण कितले फावटी भावार्थ आसुनूय भावार्थीपण म्हणजे जें आमकां दिसता, आमी आयकता ह्या संवसारान, ताजेर आमी चड चोत्राय दवरता आनी आमी देवाच्या उतराची जी चोत्राय आमी दवरताले ती चोत्राय चोडून आमी आमच्या ह्या संवसाराचेर कोणें कितें म्हणलें, कितें दिसलें ताजेर दवरता आनी आमचो भावार्थ आमकां कसलोच फायदो दिना. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शिवोर्तमाचे आमी नियाळ करूया. जेजू आमकां शिकयता व ही जी भावार्थीपण आमच्या भितर आहा तें म्हणजे अनबिलीफ म्हणटात तें काडूंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज उपास करपाची. उपास केल्या उपरांत आतां आमच्यान तो भावार्थ आमच्यान भायर सोडूंक जाता. फकत इल्लोसो भावार्थ जो आसा ताजेर आमच्यान खूब काम करूंक जाता आनी सर्गीच्या राज्यांतलें सगळें आमकां मेळोंक जाता जेन्ना आमी भावार्थान चलता आनी आमकां भावार्थीपण कमी आसा तेन्ना. तर आयज भाव भयणीनो, देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी फकत आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून जें आमकां दिसता, आयकता, ह्याच्यो खबरो ताच्यो खबरो तांचे सोडून फकत जेजूच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून हें जैतिवंत जिवीत, हें भावार्थी जिवीत, एक देवाचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.